नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. पंदरवड्याच्या विसावा उपरांत पावसाचो राज्यांत परत नेट. हवामान खात्याचो रेड अलर्ट. गोंयांनी पावसान राज्यांत जायते कडेन हुंवार. रस्ते उदका पोना. शेतां भाटांनी उदक. वाऱ्याच्या नेटान झाडां पडपाच्यो घडणुको सुरूच. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या रेड अलर्टा प्रमाण गोंयांत सकाळच्यान पावसान नेट धरला. गोंयांनी पडपी पावसाक लागून जायते कडेन हुंवार आयला. शेतां वाटांनी रस्त्यार उदक आयला. बार्देस तालुक्यात साबार कडेन उदक रस्त्यार आयला. बार्देशांत सगळ्यात वचत थंयसर पावस पडत आसा आनी उदक व्हडलेशें अशें घडणुको अश्यो कांय घडोंक ना, पूण तरी आसतना पावस चालू आसा. थोडे कडेन उदक सांठून रावला. तो सकाळच्यान ते आतां पर्यंत जे बार्देस वाठारांत जे रस्ते आसा ते उदकापोना केल्ले आसात आनी गिरी जी शेतां आसात पयलींच शेतां बुडिल्लीं आनी फार्मरांचें खूब लुकसाण जाल्लें. आणि आता आयज सकाळच्यान पावस पडल्या कारणामुळे जी शेताची जी उदक आहले तेजी लेवल वाडिल्ली आसा. दिवचलेत सोमारा सांजेच्यान पडत आशिल्ल्या पावसान वाळवंटी न्हंयेची उदकाची पातळी वाडिल्ली. काल रातच्या टायमाचेर आणि सांजच्या टायमाचेर बऱ्यापैकी पावस बिचोली भागांत पडला. ताका लागून खंय ना खंय तरी नदीची पातळी वाडली आसली. पण आज सकाळच्या टायमाचेर पावसाचा जोर कमी झाला आणि त्या हितून जी वाळवंटी न्हंया आणि बिचोलची न्हंय त्या खंय ना खंय तरी पातळी कमी आसा. काणकोणा सोमारा रातीच्यान सेगीत पावस सुरूच. काणकोणाची सिच्युएशन पळोवपाक गेल्यार रातीसून काणकोणा पावस कंटिन्युअस चालू आसा. सकाळ फुडें 8 आतां जाली 11 जाली. 11 म्हणल्यार बारीक बारीक पावस चालू आसा. सुदैवान तशी हानी कांय जावना, पूण पावस हो कंटिन्यू चालू आसा. जीएमसीच्या ओपीडी कडेन वचपी एक्सेस रोडार उदक भरिल्ल्यान पेशंटांची गैरसोय. मडगावात रस्त्यांचेर उदक यो वच करतल्यांची गैरसोय. पणजे पाट्यार 18 जून रोडार रस्ते उदकापोना. आम्ही सध्या 18 जून रोडाचेर आसा आणि 18 जून रोडाचेर जस्ट नाव उदक भरपाक स्टार्ट जाल्लें आसा. आणि जशें तुमकां म्हटलें 18 जून रोडाचेर उदक भरपाक स्टार्ट जाल्लें आसात. तशेंच हांगासरले जे शॉप ओनर्स आसा तेंच्याय खंय तरी तयारी आसा ती म्हटल्यार जे उदक भरता ते भायर काडपाची तेंची तयारी हांगासर तेंच्यांनी करून ठेवलेली आसा. पेडण्यात रस्त्यार शेतांनी तशेंच मार्केटात उदक भरलां. काल रातीच्यान जो कंटिन्यू पावस लागला, ह्या पावसान खुबश्या जाग्यार फ्लड सिच्युएशन जावपाची शक्यता आसा. आणि आयज सकाळी पेडणे फिश मार्केट हांगा पाणी साचले. हे जो कंटिन्यू पावस लागले ह्या पावसा कारणान खंय तरी शेतकऱ्यांक आणि त्यांचे मातीचे घर बी आसा तांकां सुद्दां लुकसाण जावपाची शक्यता सध्या आमकां दिसून येता. फोंडेच्या रस्त्यांचेर उदक. सकाळच्यान आनी रातच्यान जो पावस पडला तितून सगळ्यो खंयो भरून गेल्ल्यो आसा. कंटिन्यू पावस आतां चालूच आसा. आमी पळयता रस्त्याचेर सगळें उदक जाल्लें आसा. आनी त्याच प्रमाणे जे आतां वाठारय ना आतां गांवगिऱ्या वाठारान आसा थंय हळू उदक वाडत चल्लेलें आसा. म्हाका दिसता अशेंच जर सिच्युएशन कंटिन्यू उरलें जाल्यार एखादी बुट्टी सुद्दां येवपाची चान्सीस आसा. ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा. वाळपय 70 भागात सोमारा दनपारच्यान पावस पडत आशिल्ल्यान घोटेली पूल उदकापोना. काल दनपारा 70 तालुक्यात जवळ एकाक सुमार अचानकपणे पावस पडलो आणि केरी घोटेली जो ब्रिज आसा ते ब्रिजा वयल्यान उदक गेलें. आणि त्याच्या उपरांत एक 3-4 बारा कंटिन्यू पावस पडलो आणि त्याच्या उपरांत पावस कमी जालो. पण आयज जर आमी पळोवपाक शकता जाल्यार आयजूय अलर्ट आसा पावसाचो. बट पावस सामको एक 70 तालुक्यात सामको बारीक पावस लागता आणि व्हडलोसो आख्खो एरिया तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की सगळे ढग भरलेले आसा आकाशांत. आणि पावस तसो सकाळच्यान आमकां व्हडलोसो दिश्टी पडना. बट व्हडलो पावस पडपाची शक्यता आसा. वास्कोत सेगीत 2 दीस पावस. लोकांची बरीच गैरसोय. सद्याक तरी 2 ते 3 दीस जाले वास्कोन पावस कंटिन्युअस आसा. पूण एक बरें आसा की हांगा सद्याक तरी कसले एमर्जन्सी सिच्युएशन ना, कसले फ्लड लायक सिच्युएशन ना, ते भायर कसले वॉटर लॉगिंग सिच्युएशन ना. आनी लोकांक खंय तरी झाडां पडून जावं डॅमेज जावपाची घराचेर झाडां पडपाची कसलो लॉस ऑफ इंजरीज, कॉज ऑफ इंजरीज, लॉस ऑफ लायफ असले कांयच इन्सिडंट सद्याक घडिल्ले ना. वास्कोन पावस पडटा पूण सिच्युएशन इज वेल अंडर कंट्रोल.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओबीसीची संख्या जाणून घेवपाक गोंयांत जातीनिहाय जनगणना जावपाची गरज आसा म्हूण आपाचो अमित पालेकार उलयलो. ओबीसीक आरक्षणाच्या टक्केवारी थारावन सरकारान पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करची म्हूण अमित मागता. नव्यान जनगणना जावपाक खंय काळाची गरज. पॉप्युलेशन आणि वोटिंग पॉप्युलेशन आणि गोयचे ओबीसी पॉप्युलेशन हाची सर्वे न जाल्ल्या कारणान सेन्सस न जाल्ल्या कारणान 2011चो जो सेन्सस दिल्ल्या करता तो कमिशनूय जे आसा तो कमिशन आपल्या तरेन डेटा करता आणि ट्रिपल टेस्टा प्रमाणे तो डेटा वापरून आज रिजर्वेशन चलता. म्हाका दिसता हें खंय तरी ओबीसी समाजाचेर अन्याय जाता. आमचे जे दलित समाजाचे बिचोलींचे गोष्टी आसा आणि हो विशय मांडलो आमी, तो विशय मांडलो. आता बिचोली अर्वळेची पर्टिक्युलरली परिस्थिती लक्षात घेतली जाल्यार अशें आसा की 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे ओबीसी रिजर्वेशन येना. पूण एज पर न्यू सेन्सस पॉप्युलेशन इज 3000 समथींग, वोटिंग पॉप्युलेशन इज 2090 आणि थंय नियरली वोटिंग पॉप्युलेशन धरीत जाल्यार 16 ते 18% हे रिजर्वेशन ओबीसी पॉप्युलेशन आसा. तेन्ना एटलीस्ट 1 सीट ऑर 2 सीट्स शूड हॅव बीन रिजर्व. बट सर्वे नाशिल्ल्या कारणान आज आमकां जे सरकार म्हणटा किंवा सरकाराचे बेसिस ट्रिपल टेस्टा प्रमाणे जी कॉर्पोरेशन आसा ते जे म्हणटा ते आमकां मानचें पडटा. आमी लास्ट वीक जेन्ना ओबीसी तर्फे सेन्सस करचो म्हणून आमी जेन्ना मेमोरेंडम दिल्लो आमचे रवी नायक जे समाजाचे एक लिडर आसा, आज तातल्यान आमकां दिसून आयला की ही गजाल कशा तरेन गरजेची आसा. कारण आज अशी परिस्थिती आसा की सेन्सस नासल्या कारणान हे रिजर्वेशन स्टेट कमिशन आमकां ओबीसीक दिवपाक शकना. ओबीसीक टोटल 18 कम्युनिटी आसा. गोंयचो मुख्य घटक पूण ओबीसी पॉप्युलेशन जे आसा तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंय तरी मेळपाक जाय अशी मागणी ओबीसींतल्यान येवपाक लागल्या आणि आमची रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ओबीसी इट इज देयर. विधानसभा अधिवेशना उपरांत मुख्यमंत्र्याचे एकार एक फटीचे आरोपाचे कॅम्पेन चल्ला. लँड ग्रॅबिंग केसीन SITची नेमणूक करून 55 जाणांक धरले. 6 अधिकाऱ्यांक सस्पेंड केले. सुभाष म्हणटा मुख्यमंत्री पदाची बदनामी करपाचे फटीचे मॅसेजी व्हिडिओ शेअर जातात. मंत्री मिडिया मुखार. रोहन म्हणटा 40 लाखाच्या लाडवांचो इशू खंय अर्थ ना. एखादी गलिच्छ राजकारणा संबंधी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान चलता ताजेर हांवें थोडें भाश्य करपाक जाय आशिल्लें. उदाहरणार्थ लँड ग्रॅबिंग हो विशय जो फाटल्या सादारणशे 2-2.5 वर्सांत गोंयांत आमी आयकतात. पयलींच खेपे हांवें पळयलें की एक मुख्यमंत्र्यान स्वताच्या माध्यमांतल्यान म्हणटा तशें लँड ग्रॅबिंगाचो जेन्ना विशय तांचे कडेन आयलो लोकांचे नंतर मागीर काही कंप्लेन्स येवपाक लागल्यो. आनीक हो विशय जो आसा पयलीं तो म्हणजे दिसपान मुखाल्ले एक सादारणशे 5-6 म्हयन्या भितर किंवा वर्स भितर हो निस्तारतलो. तातूंतले फक्त आज 42 कंप्लेन्स अंडर प्रोसेस आसात. बाकीचे जवळ जवळ फायनलायज जाल्ले आसा. ह्या सगळ्या प्रोसेसा भितर म्हणजे कशें न्यूट्रल पद्दतीन हांगसर काम चलिल्लें आसा आणि त्यानुसार जवळ जवळ 54 सुमार लोकांक हांगसरल्यान एरेस्ट जाले. इवन तातूंत भितर समजा एखादी अधिकारी आसले जर जायत जाल्यार ते सुद्दां तातूंत सस्पेंड जाल्ले आसा, एरेस्ट जाल्ले आसात. अशें जवळ जवळ 6 अधिकारी जे आसा पयलीं तातूंत एरेस्ट जाल्ले आसात, सस्पेंडूय जाल्ले आसात. एक तो आयलो 40 लाखाचे लाडू काय कितें सादो मोटीव रायट रॉंग इंग्लिश यूज्ड इन सम फोरम अँड मेड इनटू अ रायट मेसेज समटायम्स टॉक्स डिफरंटली. जे आमच्या चवथीक, दिवाळेक, क्रिसमसाक जे सरकार नाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान जी भेट वस्तू वता स्वीट्स मेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन एम्पावरमेंट म्हणून सगळे उलयता महिला सशक्तीकरण, तांकां ऑर्डर दिल्ली आसता आनी त्या एजन्सीक समज पयशे दिल्ले हांव ती जस्टिफाय करूंक वचना. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हें माध्यम जे दिता आनी ताजेर ते लाडवाचेर दाखोवप आनी ताजेर एक व्हिडिओ करप. एक वाटेन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलांक सपोर्ट दिलो आनी तांकां तांचे आसा ते खाण घेतले आनी सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट केले. हें एक समज काम केलें जाल्यार ताजेर एक प्रश्न आयलो. पूण हाज्या पयलीं एकूच प्रश्न पडटा की लास्ट असेंब्ली जाल्ल्यार सोशल मिडियाची गरमी इतली जाल्या स्पेसिफिकली टार्गेटिंग मुख्यमंत्री ऑर अ फ्यू मिनिस्टर्स. तातूंत एक प्रश्न पडटा की हे जे लोक करूंक सोदता तांचो हेतू कितें, हे कोण आनी कित्याक करता. मडगांव खारेमान गोरवांक मारूंक हाडिल्ल्या प्रकरणात असलम बेपारी आणि त्याच्या फॅमिली आड गुन्यांव नोंद केला. असलम खंय जनावरांची चरबी विकतालो म्हणून दुबाव. मजगती आयतारा गोरवांच्या चरबेचे 41 डबे जप्त केले. मडगांव पुलीस फुडलो तपास करता. कत्तलखान्याची पाहणी करपा म्हणून आमी जेन्ना पुलिसांक घेवन भितर आयले तेन्ना तुमी पळोवंक शकता हे 41 डबे मेळ्ळे आमकां. ह्या डब्या भितर तुमी पळोवंक शकता
हे धवे धवे जे दिसता हे फॅट आसा, जनावरांचे फॅट जे हालींच ह्या दिसांनी चर्चेन आसा. तिरुपतीचे प्रसादचो लाडू जाता तितून भितर जे बीफ फॅट मेळ्ळे पूण कोणी बीफ फॅट पळोवंक नाशिल्ले. त्या मनशांनी म्हाका दिसता हें पळोवप, हें बीफ फॅट. आनी अशें सांगतात की एक डबो जर अशें तेंचोच मनीस एकदां आमी आनी फाटल्या रेडीन धरलेलो तेन्ना सांगतालो एक डबो फॅट येतली जाल्यार 2 गायो मारच्यो पडटा म्हणून. 2 गायीचे फॅट एक कडेन केले जाल्यार एक डबो भरता. हांगा आतां एट प्रेझेंट लायव्ह 42 डबे आसात. 41 डबान हो एक हाफ आसा. इतके डबे आसात, तितून भितर भायरूय आसात थोडे, पूण हे जे स्टॅक केल्ले प्रॉपर पॅक केल्ले डबे पळय हांगा आसात 41 डबे म्हटल्यार खंय तरी 82 गोरवां मारून तेची चरबी काडून हांगा दवरला. हितून भितर हांव म्हाका सरकारा कडेन मागता की एनिमल हजबेंड्री वेटनरी तर आयलीच कारण गोरवां रेस्क्यू केल्यात. त्याच्या नंतर पुलीस डिपार्टमेंट आयले कारण इल्लिगल स्लॉटरा खातीर आयला. FDA कडेन मागता की हेंची पाहणी जावची, हेजे इन्स्पेक्शन थरर इन्स्पेक्शन जावचें आनी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें की ही फॅट काडून ते खंय विकतात आनी कितके हिंदू लोक जे मडगांव बाजारात येतात आनी दनपारां जेन्ना जेवणाक जाय म्हणून खंयच्या हेंच्या हॉटेलांनी वतात आनी जेन्ना बिर्याणी आमी टेस्टी म्हणून जी खातात हेंच्या हातींतली त्या बिर्याणी भितर ही आसतात. भुरग्यांच्या लैंगिक शोशणा आड खर कायद्याचेर सर्वोच्च न्यायालयाचेर ऐतिहासीक नवाडो. पॉस्को कायद्या सकयल चायल्ड पोर्नोग्राफी पळोवप डावनलोड करप ह्या फुडें गुन्यांवाचें. संसदेत चायल्ड पोर्नोग्राफी ह्या शब्दाच्या जाग्यार चायल्ड सेक्युअर एक्सप्लॉयटेटिव्ह अँड अब्युझिव्ह मटेरियल म्हणप कायद्यांत तरतूद करात. कोर्टाची सुचोवण्यो. The Supreme Court in a historic judgment has held that even downloading child pornographic content on personal mobile phone for personal viewing will amount an offence under POCSO Act. The Supreme Court has also quashed and set aside an order of Madras High Court who had given the verdict that downloading child pornographic content on mobile phone is not an offence under POCSO Act. The Supreme Court also urged the Parliament to amend the POCSO to replace the term with child sexually exploitative abusive material instead of child pornography. Mukesh Kumar for Prudent. कला अकादमीच्या कामाविषयी अहवाल दिवंक फुडल्या 2 सप्तकात समिती. रिपोर्टा उपरांत कॉन्ट्रॅक्टराच्या बोल्सांतल्यान ते काम करून घेतलो. मुख्यमंत्र्याचे कला राखण मांडक उतर. अहवालाचो सुचोवण्यो जाग्यार पडा म्हणसर कला अकादमी सुरू करचे ना. मुख्यमंत्र्याचे खंय आश्वासन. बसकेत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंदाची कुस. आज माननीय मुख्यमंत्र्यान कला राखण मांडक वेळ दिल्लो. एक 2-2.5 महिन्या पयलीं आमी तेजे कडेन वेळ मागलेलो आणि कांय आमचे डिमांड्स जे आशिल्ले ते प्रामुख्यान भितून कला अकादमीन जी कितें पडझड जाल्ली आसा जावं कला अकादमीची आज जी कितें स्थिती जाल्ली आसा तेजेर व्हायट पेपर दिवचो आमकां अशें म्हणून एक मागणी आसली आमची आणि ती मागणी प्रामुख्यान घेवन आमी आज मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान परत तीच विनंती आमी केल्ली आसा की सरकारी सोडून कोण तरी रिटायर्ड जज अशी एक प्रमुख धरून ती समिती ताणें करची तेजेर विचार करता म्हणून आमकां एक मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा. आणि त्या शिवाय जे मुख्यमंत्र्यान पयलीं आश्वासन दिल्लें असेंब्ली हावसात की आपण कलाकारांची एक कमिटी करतलो. ती कमिटी येता त्या आठवड्याभरान करतलो म्हणून सांगला. 70 कोटी खर्च जाल्ले आसा. सो ते 70 कोटी जे आसात तितलेच खर्च जाल्ले आसा. तेज्या वयर अजून जावंक ना अशें म्हणून आमकां सांगलां आनी ह्या फुडें जावन दिवचो ना. जे काम जाल्लें आसा आनी जर ते सबस्टँडर्ड जाल्लें आसा जाल्यार जेंच्यांनी केल्लें आसा तेंचे कडल्यानूच ते सारकें करून घेवपाचें असो एक डिमांड थंय आमच्या कला राखण मंडळा तर्फे आमी केलो आनी ते सीएमान एग्री केल्ले आसा. आणि सीएम एज एग्रीड की जोपर्यंत सगळ्यो गजाली जाग्यार पडचे ना तोपर्यंत थंय कला अकादमीचो फुल फ्लेज कॉम्प्लेक्स सुरू जावचो. कला अकादमीचो रायट नाव दी परफॉर्मन्सेस आर गोइंग ऑन. You feel that before the start of AP this will be It is up to them. No, you. टायगर रिझर्व परत जागो
गोवा फाउंडेशनाची गोंय सरकारा आड हायकोर्टान अवमान याचिका. म्हादय अभयारण्यात टायगर रिझर्व करचो. अभयारण्यातल्या लोकांनी राना हक्क कायद्या घाले दावे सेटल करूंक हायकोर्टान दिल्ली वाडीव मुजत 28 जुलयाक सोंपली. सरकार आनीक वर्स मागता. केस सुप्रीम कोर्टातूच आसा. गोवा फाउंडेशन म्हणटा ऑर्दीचो अवमान. The High Court last year, while disposing of a PIL, had directed Goa government to declare the Mahadevi Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve. In that PIL only, the High Court had given another direction to Goa government to settle the rights of forest dwellers living in the Mahadevi Wildlife Sanctuary within 1 year, for which the deadline ended on 24th July this year. One side, Goa government has filed SLP before the Supreme Court challenging the High Court's order to declare the Mahadevi Wildlife Sanctuary as a tiger reserve. But for the second direction, to settle the right of forest dweller, when the deadline ended, Goa government has filed another extension of time application before the High Court. And in that application, Goa government has sought time of 1 more year. But now, the original petitioner, Goa Foundation, has opposed the plea of Goa government seeking extension of time for 1 year. Goa Foundation has filed its reply before the High Court and has also filed a contempt of court petition before the High Court against Goa government for failing to comply with the order of the High Court. This matter will be heard next month Sunday. Mukesh Kumar for Prudent. विद्यार्थ्यांक मारबडय वा शारिरीक ख्यास्त दिल्यार शिक्षकांक भोगचे पडटले. शिक्षण खात्याची शिटकावणी. शिक्षक वा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांक सकारात्मक वागणुके विशीं प्रशिक्षण दितले. शिक्षण संचालक झिंगडे सांगता. विद्यार्थ्यांचो कागाळो आयकून बेगोबेग तड लावपाक हेडमास्टरांक निर्देश. विद्यार्थ्यांचे कावन्सिलिंगूय जातलें. ह्या सर्क्युलरान आमी बेजिकली 3 गोश्टी म्हणल्या. एक म्हणल्यार टिचरांक मेसेज की खंयच्याच परिस्थितींत गव्हर्मेंट आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन कॉर्पोरल पनिशमेंट टॉलरेट करचो ना. दुसरें आमी ट्रेनींग करपाचो प्रयत्न चलयला. ट्रेनींग हाजे पयलीं चलता. RT इम्प्लिमेंट जातकीरूय ट्रेनींग जाल्लें. त्या भायर वेरियस लेवलाचेर कितलेशेच ट्रेनींग जाता आनी तातूंत टिचरांक आमी सांगता की कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट टॉलरेबल. आनी तिसरी गजाल आसा ते कावन्सिलराचो. आमी कावन्सिलर्स अपॉयंट केल्यात आनी कावन्सिलर्स एकदम बरो जॉब करतात आनी तांणी भुरग्यांक सांगपाची गरज आसा की खंयचेय ते टिचरीन असो कॉर्पोरल पनिशमेंट केलो, वायट वागणूक दिली जाल्यार तो एक प्रॉपर चॅनल आसा पळय न्ही, कंप्लेन कोणा कडेन करपाची ग्रिवन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम आसा तो फॉलो करून सगळ्यांक पनीश करपाची गरज आसा. सद्या आमचे कडेन अरावंड 81 कावन्सिलर्स आसा. ते आतां आमी वाडोवन 175 करपाचे आसा आनी ऑफकोर्स तो नंबर सफिशंट ना. सो एक कावन्सिलर 2 स्कुलांनी किंवा 3 स्कुलांनी पासून वता. पूण तांचो रोल सामको इम्पॉर्टंट आसा. एक एकदां कितें तर टिचरीचे भंयान भुरगीं उलयना, टिचराक दुसऱ्या टिचरींक सांगना, घरा कडेन सांगना, पूण कावन्सिलर्स तांकां उलोवंक लावंक इजिली शकता. ओके. म्हयन्याक कितले दीस अशे वयतले कावन्सिलर विजीट? डिपेंड्स स्कुलाक. आतां थोडे भुरगे कमी आसा थोड्या स्कुलांनी. थोड्या स्कुलांनी भुरगे खूब आसता. एक डेडिकेटेड कावन्सिलर दिलो तरी पासून पॉसिबल ना तांकां सगळ्यांक मेळपाक. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक्सपोजिशना आदी ओल्ड गोवाची युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट राखून दवरूंक मास्टर प्लॅन करचो. सेव्ह ओल्ड गोवा सेव्ह एक्शन कमिटीचे मुख्यमंत्र्याक निवेदन. हे वर्ल्ड हेरिटेज सायटीचे भोंवतणी खंय 12 बेकायदेशीर प्रकल्प येवपाचे वाटेर. थळाव्यांचो दावो. आयज आमी अरावंड 4500 सिग्नेचर कॅम्पेन करून मागलेले आहा की आमकां मास्टर प्लॅन जाय ओल्ड गोवा. That a lot of projects are coming up in the vicinity of Old Goa, which is a UNESCO site. So for that reason, without the master plan, we will not know. Henceforth, we require a master plan. And this is the appeal of 4,500 people. आमी हांगा सगळे एकठांय जाले. आमगे ऑपोजिशन सांगपाक आनी मुखार काडपाक आख्या गोंयच्या लोकांच्या नांवान बी की आमकां इलिगलिटीज पळय जाताय ओल्ड गोवा ती आमकां नाकाय म्हण. आनी इलिगॅलिटीज बंद करता जाल्यार पयलीं आमकां मास्टर प्लॅन जावप. हें आतांचें न्हू हो डिमांड.
or demand जाय वर्सांचो, maybe 10 years also, I don't know. Means people are talking. It was brought up in the Gram Sabhas, but nothing is happening because it looks like there is no intention in getting this master plan. Because if this master plan comes up, all these illegalities will not come up. They cannot come up. And I see that most of these illegalities are done through the government. करमळे तळ्यात 200 मानगी म्हूण बोळा पडल्या उपरांत थंयचो लोक भिलो. तांचेर गोंय विद्यापीठाचे आदली जिओलॉजी स्टुडंट वैष्णवी म्हणटा ते प्रमाण 2021 ते 2023 मजगती अभ्यासात रातची 52 जाल्यार दिसाची 46 मानगी दिसताली. मानग्यांनी खरेंच बैलाक खाला जाल्यार थंयच्या इकोसिस्टम साबूत आसा म्हणून मानपाचें. आमी सध्या आसा करमळे जे तळे आसा, फामाद अशे गोंयचे करमळे तळे, थंयसर आसा. हालींच एक इन्सिडंट जालो की हांगासर लोकांनी बोवाळ केलो की रेडो एक हांगासर, त्या रेड्याक हांगासर जी मानगी आसा ह्या तळ्यांत त्या मानग्यांनी खाले. तेजे मागीर आमी जे सरपंच आसा हांगासरले तेंचे कडेन आमचें उलोवप जालें. सरपंचान क्लेम केलें की ह्या तळ्यांत 200 वयर जी मानगी आसा ती आसपाक शकता. तेजे मागीर आमचे उलोवप जालें एक गोवा युनिवर्सिटीचे एक्स स्टुडंट जेणे झुओलॉजी केला ते म्हणटकीच वैष्णवी नायक ह्या चलये कडेन उलोवप जालें. तेणे डिझास्ट्रेशनाक जे करमळे लेक आसा तेजेर तेणें स्टडी केल्ली. हांगासर मानगी आसा तेंचो कावंट कितलो आसा तेजेरूय तेणें स्टडी केल्ली. दिसाचो कावंट कितको आनी रातचो कावंट कितको ह्या सगळ्या गजालींचेर तेणें स्टडी केल्या. आनी ही करमळेचें हें जें तळें आसा तेजेरूय तेजी भरपूर स्टडी आसा. आमी वैष्णवी कडेन जाणा जावन घेवया की खरेंच ह्या तळ्यांत 200 वयर मानगी आसा काय कितें. माझ्या डिझर्टेशन टेन्युअर जो आसलो फ्रॉम 2021 टील 2023 त्या हिसपान हांवें मंथली जितले काउंट्स घेतले म्हाका मॅक्झिमम 50 म्हणजे नायट काउंट आमकां 52 येयल्लो आसा आनी डे काउंट म्हाका मॅक्झिमम 46 क्रोकोडायल्स दिसलेले आसा. सो तेका लागून म्हजो तो स्टेटमेंट आसलो की अराउंड 40 to 70 किंवा 50 to 70 क्रोकोडायल्स हांगा इजिली आसूं शकता. इट कांट बी 200 बिकॉज पोटेन्शियली इतले कोणें पळोवना एज ऑफ नाव तरी. लेकाचे जे उदकाचे प्रमाण सिन्स नाव द उदक साठयल्ले वता ते सोडले वचना. क्रोकोडायल्स हांगाच आसा रिस्ट्रिक्टेड आनी नो डावट दे मायग्रेट, नो डावट दे हॅव अ चान्स ऑफ लिव्हिंग ऑन लँड. बट आय फील की तेंचो पोटेन्शियल इतलो हें ना की ते ह्युमन थ्रेट करतले कशें. बिकॉज इफ दॅट वॉज द केस जाल्यार ते पयलींच जावपाचे आय बिलीव. आनी मगरान बफेलो खावप इज नॉट अ न्यू थिंग. मगर हे क्रोकोडायलस पॅलेस्ट्रीस हे they are known to be the carnivorous animals. Rather, they are known to be the ambush predators, the apex predators of the ecosystem. So I believe की अशें कितें खाणारे आमकां सिच्युएशन मेळटा जाल्यार इट्स अ विन-विन सिच्युएशन फॉर अस. आनी हेजो आमी म्हणजे तेजो वायट नजरिया घेवचो न्हू. बिकॉज वी शूड नॉट बी इन अ थ्रेट ऑफ दॅट एनिमल. रादर वी शूड रिस्पेक्ट दॅट एनिमल अँड बी हॅपी की ह्या एनिमला खातीर आमच्या विलेजाची एक इकोसिस्टम तयार जाल्ली. आदलो सरपंच बेर्नाद फडणवीस आनी ताच्या फॅमिलीची 15 बेकायदेशीर घरां मोडल्यात म्हूण हर्मल पंचायतीन हायकोर्टाक सांगला. कोर्टान पंचायत सचिव GCZMA आनी बायोडायवर्सिटीच्या कावन्सिलांक सुवातीचेर इन्स्पेक्शन करूंक रिपोर्ट दिवंक सांगला. खेरीज डेमोलेशनाचो खर्च, सुवात आसा तशी रिस्टोर करपाचो खर्च फॅमिली कडच्यान. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.